दिवचलच्या बाजारातल्या एका कपड्याच्या शोरूमाक उजो लागून 3 लाखां परत चड मालवत जळो। उज्याची ही घडणूक सोमारा राती उसऱ्या घडली, त्यावेळार सुदैवान शोरूम बंद आशिल्लो। शोरूमातल्या इन्व्हर्टरामदी शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागलो असो प्राथमिक अदमास आसा। सोमारा राती पडिल्ल्या अडवेळ्या पावसा वेळार लायट येता वताली, ताका लागून शॉर्ट सर्किट जाला आसुये। उजो वेळारूच नियंत्रणात आयिल्ल्यान तेकून आशिल्ली दुकानां मात वाटावली। लायट मातशी फ्लक्च्युएट जाताली, 2-4 फावटी गेलेत लायट आयज आनी तेच्या उपरांत आमी म्हाका 10 सुमार गेले बंद करून तो। कारण नाताला म्हाका येयलो फोन अशें वयल्या बिल्डिंगाला की अशें तुज्या शॉपानसून उजो हे येता म्हणून। सो हांव बेगीन गाडी स्टार्ट मारल्यार येवन पळयता जाल्यार हांगा उजो खरोच पेट्टालो। सो फायर ब्रिगेड बी येयल्ली हांगा। सो तेंच्यांनी ते उजो हे उदक मारूंक स्टार्ट केलें। पळयता जाल्यार ते म्हाका 3 ते 3.5 लाख रुपयाचे अशें म्हाका अंदाज येयला की कपडे पिड्ड्यार जाले। आणि इन्व्हर्टर कितें जळो? इन्व्हर्टर म्हणजे एक्चुअली हे शॉर्ट सर्किट जाल्यान एका सायडीसून पेटत येयल्ली। म्हणजे 10 उपरांतची गजाल? 10च्या उपरांतची। आमी ऑलमोस्ट 9:15 सुमार हांव बंद करून गेल्लो। दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीच लिडिंग फायर फायटर महेश नायक हांच्या फुडारपणाखाला बंबा सयत दळाच्या जवानांनी घडणूक थळाचेर धाव मारली। मजत कार्य करून वेळारूच उजो नियंत्रणात हाडपाक दळाच्या जवानांक यश मेळ्ळें। इनोवाच्या आसपास कॉल येयलें की पेटन स्मोक भायर दिसता म्हणून टर्न आउट केलो आमी। गाडी पावली आनी पळयता जाल्यार जस्ट स्मोक दिसतालो आनी वचपाक मारले आनी आमचे शेस यूज करून सगळे जे शटर आसले ते शटर ओपन केले आनी नंतर वयर वचून पळयता नंतर लॅडर लायली आसा फटको पडलो आनी जस्ट स्मोक दिसतालो। इन्वर्टर डॅमेज जालो पावलेलो। तशें कॅज्युअलिटी बी कितें? तशें कांय ना। जे वर कपडे आसले तेंच्यांनी देंवयले। इन्वर्टर डॅमेज जालो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।